बांद दिकरपाल निर्माण जाल्ली पिवपा उदकाचो प्रस्न सोमार मेरेन सुट्टलो। थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान पीडब्ल्यूडी अभियंत्या सयत संयुक्त पळोवणी केली। अभियंत्यांक प्राधान्यान पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचे निर्देश दिले। सोमार मेरेन पिवपाच्या उदकाची पुरवण सुटसुटीत जातली। मजगती जावपी लायटीचो प्रस्न सुट्टलो अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगले। आमी दिकारपाल्ली हांगा एक तो बांदार म्हणजे धाकटीशी थोडी घरां आहा थंय प्रॉब्लम जाता ऑल ते रेग्युलर प्रॉब्लम आसा तांकां मेन पायपलायन गेल्ली आहा सेरावलीची आनी तेका कनेक्शन केलें ते बारीक दिला पातळ पायप दिला रेग्युलर तांकां ते ब्रेक डावन जाता आनी तांकां प्रेशर उणें जाता आनी घरां पावना। सो आयज आमी तांकां जेन्ना म्हाका सांगलें तें अशें प्रॉब्लम आहा म्हणून आमी इंजिनियराक आपयलो जे आपयलो कितें आहा एक्चुअल प्रॉब्लम येवन हिंगा चोया म्हणून। सो तेमी आतां एश्युरन्स दिलो आमकां मंडे ना ट्यूजडे म्हणल्यार हें कंप्लीट करतले आनी तेजी पायपलायन आहा ती थिकनेस बी वाडयतले आनी हेजे मुखार प्रॉब्लम जायना जावपाक। आनी तेजे फाटल्यानी मेन येयले म्हणटा भितरली तेजी प्रॉब्लम आहा। सो हे पयलीं तांकां एश्युरन्स दिलो 2 दिसां भितर जातलें मंडे ट्यूजडे कंप्लीट जातलें तेजे मुखार भितर कितें आहा तेंय सॉल्व जातलें म्हणून। आनी थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आहा लायटी प्रॉब्लम म्हणल्यार आमी एक ट्रान्सफॉर्मर घातलो तेजे ते विका इनॉग्रेशन जावचें आहा सो तेजे मातसो हेजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले। सॉल्व जायना जाल्यार मागीर आनी नॅल ट्रान्सफॉर्मर जाय जाल्यार नॅल ट्रान्सफॉर्मर आमी प्रपोज करया। बाबा आमी एमएलए आपयला आमकां प्रॉब्लेम जाता उदका खूब दीस जाले सगळ्याक सांगिलां करता म्हणटा आज करता फाल्यां करता म्हणटा करूं पावना। मातशें उपकार करून आपयला तो बाटा सांगूच ना 15 मिनटां भितर येयला आपूण करून दिता म्हूण सांगिलां आमगे सगळें सॉल्व करता म्हूण सांगलें तेणें उदकाचें लायटीचें।